प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 6 विसवोर वोड 30 ते 34 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 6 वर्सेस 30 to 34. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आपोस जेजूशी एकटवले आनी आपणें जें केल्लें आनी शिकयल्लें तितलें तांणी ताका कळीत केलें. तेन्ना ताणें तांकां सांगलें, एके एकसुरे सुवातेर तुमी एकोडे येयात आनी मातशे इसो घेयात. कित्याक येती वेती इतलीं जाणां आसलीं की जेवंक लेगून तांकां फुरसत नासली. आनी ओड्यार चोडून ते एके एकसुरे सुवातेर कुशीन गेले. ते वेतात ते पळोवन सोबार जाणांनी खंय ते पारकिले आनी पांय वाटेन सगल्या नगरांत थावन थंय तीं वेगीं वेगीं गेलीं आनी तांचे आदीं पावलीं. आनी ओड्यांतलो भायर सरतना जेजून एक व्हडली उरपोन तेकली आनी गवळी नासलेल्या शेळयां पोरी आसली देखून काळजांत थावन तांचे ताका चुरचुरे दिसले आनी सोबार वस्तू तो तांकां शिकोवंक लागलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी ती सजमणी आमकां मेळपाक आमी आतां कितें घडलें ही आमकां एकदम गरज सजमणी मेळपाक. जेजून आपल्या शिसांक दोगांक धाडलेले आनी तांकां सांगलें, तुमी वसात, लोकांक पेकोणी दियात, देंवचार काडात, तांकां देवाचें राज लागीं पावलां म्हणून ही परगट करात. आनी भाव भयणीनो, शीस गेल्ले आनी आतां हें सगळें काम करून ते आतां पोत्तून येयल्ले. आनी भाव भयणीनो, कोणूय आतां हें काम करीत जाल्यार तांकां थंयसर घर ना, तांकां थंयसर सारकें आपलें घरचें जेवण ना, थंयसर आतां देवाचें उतर परगट करूंक जाय जाल्यार थंयसर दुसऱ्या बरोबर रावचें पडटा. आनी हें सगळें काम केल्या उपरांत ते आतां परत येयल्ले. जेजून तांकां सांगलें एका दिसा परत येवपाक. आनी जेन्ना ते परत येयले, जेजूचे शीस थकलेले आसले कित्याक हें काम केल्लें म्हणून. आनी भाव भयणीनो, जेजू कितें सांगता आपल्या शिसांक, म्हणटा वसात आनी आमी एका एकसुरे सुवातेर आमी थंयसर वचोन आमी मातसो विसव घेवया. म्हणटच भाव भयणीनो, जेजू पळयता की आपले शीस थकल्यात म्हणून. जेजू पळयता की ताच्या शिसांक थोडो विसव घेवपाक एकदम गरजेचो, कित्याक तो बरो गवळी आसलो. तो आतां पळयतालो आपल्या शिसांक थकलेले आसा, तो बरो गवळी आसलो म्हणून तो आतां फकत तांकां बिश्टें काम दिनासलो. तांकां सांगता आमी विसव घेयात. आनी कितें घडटा भाव भयणीनो, जेन्ना ते वड्यार बसून आतां विसव घेवपाक एका एकसुऱ्या जाग्यार वेतात, लोक पळयता की जेजू खंयसर वेता तो. आनी सगल्या नगरांतली सगल्या गांवांतली पांचेर वचोन आमी चलोन थंय त्या जाग्यार आतां एकठांय जाता. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू व्हड्यांतलो आपल्या शिसां बरोबर व्हड्यांतलो भायर सरता, तो पळयता की लोकांची उरपून जाल्या. थंयसर लोक आतां हजारांनी थंयसर तयार जाला ताका देवाचें उतर. आनी देवाचें उतर आमकां सांगता की जेजू पळयता की ते सगळे जो लोक थंयसर आसलो ते आतां एका गवळी नासतना ते मेंढऱ्या भाशेन थंयसर एकठांय जाल्ले. आनी थंयसर कितें करता जेजू, तो तांचे चुचुरे दिसता ताका आनी तो आतां तांकां सोबार वस्तू शिकोवंक लागता. भाव भयणीनो, आमी खरेपणी आयचे शिवर्तमान बारीक आयकत जाल्यार आमी पळयता की जेजू जावन आसा आमचो बरो गवळी. जेजू जावन आसा जो आमचे चुचुरे ताका दिसता. तो पळयता आमी कशे भाशेन जियेता, कशे भाशेन त्रासान बुडल्या. पूण भाव भयणीनो, आमी कितें पळयता जेन्ना आमी त्रासान बुडल्या, कोण बरो आहा जाल्यार आमचो शेजारी ताका बरी गाडी आहा, बरें घर आहा, बरें दुडू आहात, तांकां दादोसपण आहा, आमी म्हणटा सायबा तांकां कित्याक दिलां, आमकां कित्याक दिवना. पूण भाव भयणीनो, आमी खरेपणी जेजूक आमचो बरो गवळी, खरेपणी आमचो स्वतान गवळी जाल्यार आमकां गरज जेजूचे भावार्थ दवरपाक. म्हणटच आयज भाव भयणीनो, आमी जेन्ना शिवर्तमान आयकता, जेजूचें उतर आयकता, जेजू म्हणटा तुमी म्हजेशी यात, म्हजें उतर घेयात, म्हज्या उतरा प्रमाणे चलात आनी तुमी म्हजेर भावार्थ दवरशात जाल्यार हांव तुमकां म्हजो पवित्र आत्मो दितां. आनी पवित्र आत्म्या उदेशी भाव भयणीनो, देव आमकां सगळें जें आमकां जाय तें सगळें जें आमच्यो गरजो आहात त्यो आमकां पावयता. कित्याक तो आतां आमकां देवाची जाणवाय दिता. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून सांगलां की
तो आमचो बरो गवळी. जेजू जेन्ना ह्या संवसारांत आसलो ताका लोकांक पळोवन चुचुरे दिसले. तेच भाशेन आयज जेजू मासा रोगतान ह्या संवसारांत ना, पूण ताणें आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला. तर भाव भयणीनो, पवित्र आत्मो जावन आसा एक फकत आत्मो न्हय. जेजू देवाचें उतर म्हणटा तो येतकूच तो आमकां सगळें शिकयतलो. जेजू सांगता आमकां जुवाचो 14:20 म्हणटा जेन्ना पवित्र आत्मो येतलो तो तुमकां सगळें शिकयतलो, तो तुमच्या सगळ्या मनान हाडटलो. म्हणटच भाव भयणीनो, तो पवित्र आत्मो आमकां मेळोंक जाय जाल्यार खरेपणी आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जावंक जाय जाल्यार खरेपणी देवान आमचे भितर रावंक जाय जाल्यार आमकां गरज जेजूक पयलो आमचो सोमी दिवान सरवंडार मानूंक, जेजू आमचो बरो गवळी म्हूण आमी मानूंक. कित्याक भाव भयणीनो, आमी सगळे कडेन पळयता, आमी मनशांक पळयता की आमचे गवळी म्हणून. पयले वाचप आयज आमकां सांगता की देवान पळयलें की मनशांक आपले गवळी म्हणून धाडले. ते गवळी फकत आपल्याचेच चिंतून, आपल्याचीच पोटां भरून, आपल्याचीच बरेंपण पळोवन आतां ते जे मेंढरे आहले, जो लोक आसलो तांकां ते विसरले. आनी देवान म्हणलें कितें, हांव ह्या गवळींक आतां काडटलो, हे गवळी जे हांवें विचून काडल्यात ते आतां आपलें काम करिना, हांव तांकां काडून उडयतलो आनी दुसरे गवळी धाडटलो. तर आयज भाव भयणीनो, गवळी जे आमच्या जिवितांत येतात ते कोण जावन आसा? ते जावन आसा जे तांचो सोमून जेजूशी गोट आसा. आनी जेजूचो गोट तांचे बरोबर गोट आसा म्हणून देवान ताका आपलो पवित्र आत्मो दिला. आनी पवित्र आत्म्या उदेशी ते वेतात, ते आतां बरे गवळी जातात, ते लोकांक शिकयतात, देवाची जाणवाय दितात, देवाचें सगळें बरेंपण तांकां शिकयतात. आनी जेन्ना आमकां ही उतराची सजमणी मेळटा आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, आतां कोण आमचो बरो गवळी जाता? जेजू आमचो बरो गवळी जाता. त्या गवळी वरवीं तो मनीस जो आतां गवळी जाला, कित्याक ताचे कडेन पवित्र आत्मो आहा, ताजो सोमून जेजूशी गोठ आहा. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, आमी तें उतर पाडुया त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान आनी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आयज तान आमी वावरुया. दुसऱ्यांक बरें गवळी करपाक आमी वावरुया आनी खरेपणी देवाचें राज फुडें सरपाक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.